बंद पडिल्ले मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करचे आणि बेकार मायनिंगांतल्या बेकार लोकांक न्याय दिवचो म्हणून मे डे दिसा दिवचले कामगारांच्या रॅलीन मागणी केली. आयटकाच्या बावट्या खाला ट्रेड युनियनांची दिवचले रॅली काढली. दर वर्सा ट्रेड युनियन पणजे जमताले. अंदू दिवचले सभा जाली. कर्मचाऱ्यांक VRS दिवचे पयलीं मायनिंग कंपन्यांनी कामगारांक विश्वासान घेवचे म्हणून ट्रेड युनियन मागतात. गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान पणजेच्या रॅलीत महापालिकेच्या दिसवड्याच्या कुफुसांवाचो प्रस्न काढलो. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जावपाची आसा. पूण ही स्कीम जर काडटलो ही कंपनी जाल्यार पयली युनियना कडेन भासाभास करची पडटली. कामगारांक कॉन्फिडन्सान घेवचें पडटलें आनी मागीरूच VRS स्कीम काडची. ही शिटकावणी आमी सगळ्या गोवाच्या मॅनेजमेंटाक दितात की जे मायनिंग क्षेत्रांत कामगार आसा त्या सगळ्या कामगारांच्या नोकरीचे संरक्षण जावपाक जाय आणि मिनाचो धंदो बेगींतल्या बेगीन चालू जावपाक जाय. मायनिंग बेगीन चालू जावपाक जाय. त्याच परी आमी हेय सरकाराक उलो मारता, नॅशनलायज करा. जे मायनिंग चालू जायना नो प्रॉब्लेम, नॅशनलायज करा. कामगारांचे संरक्षण करा. या लक्ष्मीकांत पार्सेकार सरकारान मिटोवचे. गोंयांत जे कामगारांचे अन्याय जाता ते बंद करचे. गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान मे डे दिसाच्या निमतान पणजे महापालिकेच्या कामगारांक घेवन रॅली काढून सभा घेतली. कामगारांक कमीत कमी पगार वाडोवंक जाय म्हूण विशय काडून अजित सिंग राणे कामगारांच्या पगाराचे कोफुसांवाक लागून महापालिकेच्या आयुक्त्याचेर फोग काडलो. त्या डिमांडा प्रमाणे तांकां आतां जे 220 रुपया प्रमाणे जे डेली वेज वर्करांक जे वेतन मेळटा ते वेतन 499 रुपया करचे म्हणून आमी सरकारा कडेन मागलेले. त्यासाठी मोठे आंदोलन केले. जे 409 रुपया तांकां वेतन दिवपाचो जो निर्णय जाल्लो त्या 409 रुपयाचो वेतनाचे आमकां लाभ संजीत रॉड्रिक्स जे आसा न्ही तेंच्यांनी कावन्सिलर कॉर्पोरेट्स आसा तांकां मिसगायड केल्या कारणान अजून आमकां लाभ मेळलो ना. सरकार गोंयकारांचे रिणाचे वजें वाडयत आसा म्हूण आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड उलयलो. काँग्रेसमॅन आसले ते हात आसतना पडटाले. हांव सगळ्याक तीच उलयता जोक तो बरोच ते खेळ हाता जाल्यार खेळ हात आसतना आपली काँग्रेस शेटाचे पडटाले साल घालपाले पडटाले हातात हे खेळे साल नीट सुद्दां आमी काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसतना 4500 was the growth was the loan was the amount of liability. आज पावला 13000 crores. एक गुच्छाचे ऑलमोस्ट 280,000 माय झाला आहे एक गुच्छाचे. पालिका संचालक म्हणटात सगळे राजकीय पक्ष एकठांय आयल्यार महापालिकेचे कामगारांचो प्रश्न उरचो ना. तुमकां सगळे मुख्य पक्षांचे लोक दिसतात तर सगळे जर पक्ष एकठांय आयले जाल्यार म्हाका दिसता फुडले गेले पर्यंत तुमचे कांय प्रश्न उरचेच ना. सगळे सॉल्व जातले. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख आनी उदय परब. PWDचो सिवरेज प्रकल्प आनी सांतिनेज खाडयेचे परत एक फावट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून एक्टिव्हिस्ट मागतात. 2 दिसां आदींच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें. मात तेन्ना उदकाचो नमुनो व्हरूंक ना म्हूण एक्टिव्हिस्ट संजय सरमळकार म्हणटा. सांतिनेज खाडयेंत सिवरेज तशा तशी सोडटात. सांतिनेज क्रीक समितीचो आदले वांगडी डॉ जो डिसोजा उलयलो. खाडयेचें परत इन्स्पेक्शन करचें म्हणून सरमळकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी भलायकी खात्यांकडेन मागतलो. सांतिनेज खाडी कोण दूषित करता, लोक काय सरकार? एक्टिव्हिस्ट संजय सरमळकाराचो प्रश्न. सरकारान कांय दिसां फाटीं खाडीचें केल्लें इन्स्पेक्शन तो निव्वळ फार्स. They have done the inspection, but they have not taken that samples of that sewage what is coming out from the STP plant. And Dr. Joe said it's raw sewage, and he said he will guide us for a re-inspection. We have to approach to the pollution control to take a re-inspection with Dr. Joe of STP plant. So people come to know how the STP plant operates. And is the sewage is treated or sewage is being dumped directly in the Santinez Creek? PWD खाडयेन सिवरेज तशा तशी सोडटा म्हूण जुनरुमा खाला स्थापन जाल्ले आदल्या उपसमितीचो वांगडी डॉ जो डिसोजा आरोप करता. With all the sewage along the boundary entering into the creek waters and putting a festering environment over there, full of worms, germs,
enteric bacteria is so dangerous that this water may percolate and enter the well waters of the people living nearby and lead to an epidemic. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. वेर्णा आणि दाबोळीत 2 वेगवेगळ्या ॲक्सिडेंटांनी 3 जण गेले. दोगूय ॲक्सिडेंटांनी ट्रेलर आसात. 7 जण जखमी जाल्यात. फातोडेर दाबोळे वॅगनार गाडी व्हरून पार्क केल्ल्या ट्रेलराचेर मारिल्ल्यान ड्रायव्हराक बरोच मार लागलो. गाडयेंतल्या सासमळे बायणाचो एकलो गेला तो ब्रिज किशोर पांडे. दुसऱ्या ॲक्सिडेंटात राती वेर्णा ट्रेलर, टेम्पो, 2 मोटारी आणि 4 मोटरसायकलींच्या ॲक्सिडेंटात 2 जाणां गेलीं. 108 फोन मारलो, पुलिशे फोन मारलो, कोण येवंक ना. 6 जाण गेली, कोण येवंक ना. मागीर आमी ट्राय केली काडपाक. ते गाडयेक आनी येता दोगांय प्रेस जाल्ले. तेजो हो पांय ड्रायव्हर हो पांय गेल्लो. ते काय पयले पळयल्ले तो मेल्लो आसलो. इतल्यान आमी पळयलें आनी पुलीस हात येयला आमी तेका काडला. तो म्हणपाक लागलो आनी त्या कितें हो सेक्रेटरी पळय आसलो नेवीचो तो म्हणटा कितें खबी एक्सिडेंट हो आनी जालें काय तो म्हणलो 5 बजे हो म्हणपाक लागलो. आमी 5 बजे हो तो तुम इसमें कंप्लेन नहीं क्यों किया जालें तेका तो नाम नहीं किया म्हणपाक लागलो. तेच्या आनी एकले 2 जाण येयले तो एकले आनी 2 जाण येयले. आमी ऐसा बोल नाही सांगता सांगले त्यांनी. हालीं रातचे वेळार ट्रेलरांचे ॲक्सिडंट बरेच वाडल्यात. वेर्णा हायवेचेर ॲक्सिडंटान 2 जाण गेले. 6 जाणांक मार लागला. ट्रेलराच्या ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो ताबो गेलो आनी गाडी व्हरून ताणें टेम्पोचेर मारली. ते शिवाय 2 गाडयो आनी 4 मोटरसायकलींक धपको बसलो. मोटरसायकलीचेर आशिल्ले जोडपे आगताक गेले. हायवे ट्रॅफिक बरोच वेळ जॅम उरलो. माजोड्डेची रॉकी मेरगुल्गो आनी ताची घरकान्न मारिया दोगांय स्कुटरीचेर आशिल्ली. वयल्यान कंटेनर वयल्यान तर आमी म्हापसा वयताले न्ही कंटेनर येयलो आनी थंयच्यान मारी जायलो तो आमी स्लो आसले सारके चडटेचेर येयले आनी ते मुखलो हांव मागीर थंय आमचेर धपको येवन मारलो हाडून येयले तेन्ना सगल्यो गाडयो आड्या आसल्यो आनी पुलीसूय आसले. ट्रॅफिका सायडीन ट्रॅफिक आडयले मागीर ते गाडयो आसल्यो त्यो रिक्षान घातल्यो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. तेरेखोलच्या लिडिंग हॉटेल्साक दिल्ली CRZ आनी पर्यावरण मान्यताय रद्द करची म्हणून गोवा फावंडेशनान केल्लो अर्ज भायर मारपाचो लिडिंग हॉटेल्साचो अर्ज राष्ट्रीय हरीत लवादान भायर मारला. गोवा फावंडेशन आनी गांवच्या तिगांनी हो अर्ज केल्लो. प्रकरणाची फुडली सुनावणी 12 मेक जातली. इतल्या मजगतीं लिडिंग हॉटेल्साच्या गोल्फ रिसॉर्ट प्रकल्पा आड गोवा फावंडेशनान हायकोर्टान गेल्ली याचिका आतां जुनान सुनावणेक येतली. घेवया एक विराम.